योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायचे हेडलायन्स. सांकवाळ ग्रामपंचायत वॉर्ड 3 उदकाचे हाल. हर घर जल उरले कागदार. प्रत्यक्षात 8 दीस लोक सुक्यार. नळांतल्यान व्हांवता फकत वारो. नागरिकांचो उदका विभागाचेर मोर्चा. मोर्जे जाता कासवांच्या पिलांची पोसवण. काल राती 1,500 वयर बेबी ऑलिव्ह रिडली कासवांनी अरबी दर्यांत मारली धांव. केरळ आणि मध्य प्रदेशात तयार जाला कमी दाबाचो पट्टो. आयज गोंयांत गडगडा सयत घालून घेतलो पावस. 40 किलोमीटरांच्या वेगान घोळटलो वारो. लोकांक सादूरतायेची शिटकावणी. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हर घर नल हर घर जल सद्याक सुक्यार पडला. सांकवाळ ग्रामपंचायत वॉर्ड नंबर 3 सुमार 8 दीस उदका पुरवण ना. देखून त्या वाठारांतल्या कांय नागरिकांनी उदका विभाग भौशीक सहाय्यक अभियंत्याक घेराव घालो. आपल्या वाठारांतले उदक दुसरे कडेन वळयतात असो आरोप कांय थळाव्यांनी केला. आयकात तांकां. आमकां 7-8 दीस जाले उदक ना. कित्याक ना तें कांय कोणाक खबर ना. उदक ना म्हणून आमी तुळशीदास पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो. तेणें मागीर इन्क्वायरी केली जाल्यार उदक कित्याक तें कांय कळना. कोणाक खबर ना कितें म्हणून. मागीर आतां आमी सगळे मेळोन 8 दीस उदक ना म्हणून एक मेळपाक येयले वास्को बायणां. तेन्ना ताका सांगलां आमचें उदक ना तें कित्या खातीर ना. खंय तरी डायवर्ट जाता उदक असो आमकां दुबाव दिसता. सगळे आमचे वाड्या वयल्या लोकांक असो दुबाव येता की असो प्रॉब्लेम चडसो केन्नाच जावना. आमकां उदक आसतालें वेवस्थीत अशें आसतालें. पूण आतां हे फावटी 8 दीस सारकें उदक जालें म्हणल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम जाला. खंय तरी डायवर्ट करता उदक. हें डायवर्ट कोण करता हेजेर मातसो हे येयीन जावं आनी कोणें तेणी पळोवपा जाय कोण करता तेजेर. आनी तेजेर कडक एक्शन घेवपा जाय. आक्षी भागान जे पळय उदक वयता कुठ्ठाळच्यान आक्षी वयता तें मेन रिजन. हे पळय ते कितले पळय ते रिंग सोडपा जाय ते चड रिंग सोडटा कितें. आनी ताका आमी आतां सांगलां कित्याक लोक सारके हैराण जाल्या. उदक ह्या दिसांनी गरमी जाता. लोकांक उदक ना. उदक नासतना लोक कशे रावतले. आज 8वो दीस आमकां उदक ना कितें. आनी जी घरां वयर आसा तर तांकां सामकेंच ना. सकयल आसा लो प्रेशर मातशें लो लायंग आसा तांकां येता उदक. पूण आतां हें जेन्युअन फक्त म्हाजे वाड्यार शांतादुर्गा देवूळ पळय आसा थंयच्यान ते बेकरे कडेन पर्यंत आमकां उदक आसना. हें सदांच जाता. आनी हें जाता कित्याक कारण की आक्षी हे जेन्ना उदक सोडटा चड तेन्ना आमकां उदक कमी करता. आतां आक्षी भाग खंयचो ओपा तो नॉर्थ गोवा पडटा आनी आमचो पळय आसा हो सावथ गोवा पडटा. आमकां हांगसरल्यान येता खंयचें सालावली. आतां सालावलीचें उदक आक्षी कित्याक वचपाक जाय हें आमी ताका सांगपा येयल्लें. नेक्स्ट टायम आमी थंय वयतले. तो पळय वाल ताणें बसयलो आसा तो चड सोडटा कितें. आनी दुसरो प्रेशर मेंटेन करपाक जाय तेणी. आमच्या भागान प्रेशर आसना पूण वेरेज आक्षी उदक प्रेशरान येता आनी 24 तास येता. आमकां 4 तास येना उदक. वाठारांतल्या उदका व्हाळाच्या 2 सुवातींनी जाल्ली गळती दुरुस्त केल्या आणि दुसऱ्या जाग्याची गळती काढल्या उपरांत लोकांक उदका पुरवण करपाची समस्या रोखडीच सुटावी जातली अशें घेराव घालपी लोकांक PWD अधिकाऱ्यान आश्वासन दिले. थंय कितें आसा ती लायन आसा ती AC लायन AC 150ची. थंय हेजे पयलीं सेम प्रॉब्लेम जाल्लो आनी आमी फायंड आवट केल्यार त्या लायनीक मातशें एकदां लिकेजी उरतात अशें रेग्युलर जातात. आनी आतां आमी कितें केलें 2 लिकेजी फाटीसान काडल्यो आनी आज फायंड आवट केल्यार एक मेजर लिकेज आशिल्ली. ती हांव थंय गेल्लो थंय आनी ती मेजर लिकेज काडटरीन आतां तें हें कितें हांगा एरिया आसा त्याच लायनीचेर आसा वॉर्ड नंबर 3 आसा ती. बाकीच्या कडेन कोणाक प्रॉब्लेम ना. कित्याक मेन लायनी वयल्यान सायड टॅपिंग्स आहात थंय कोणाक लिकेज ब्रेकडावन ना त्या लायनीक. फक्त हिंगे लायनीक ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी ते आज आमी एक्चुअल पंप घालून मुगेशपण एक 3-4 सुद्दां आमी हे करतले उदक आज रिस्टोर करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. काल राती उसरा मोर्जे दर्यादेगेर 1,500 वयर बेबी ऑलिव्ह रिडली कासवांनी अरबी दर्यांत धांव मारली. ऑलिव्ह रिडली कासव सगळ्या दर्यांतल्या कासवां मदीं चड प्रमाणात आसात. ते सामकेच उण्या जाग्यांचेर तांतयां घालतात आनी देखून एकाच घोसाच्या दर्यादेगेर लेगीत कसल्यो अडचणी आयल्या ताचो पुराय जातीचेर व्हड परिणाम जावंक शकता.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एका बिल्डरान केल्ल्या बांदकामांक लागून लोकांची पारंपारीक वाट बंद जाल्या. तांकां 3 मिटरांची कायमची वाट दवरतले अशें बिल्डरान सांगिल्लें. पूण आतां वाट 1.5 मिटरांनी कमी केल्या. देखून आपतकालीन परिस्थितींत कसलीच एमर्जन्सी वाहनां तांचे मेरेन पावपाक शकनात. पळयात आरोसची कोफुसांवां. आरोसी गांवांत विलेजर्स जमा जाले कित्याक की फाटल्यान जी बिल्डींग दिसता हे बिल्डिंगेन खंय तर तेंचो एक्सेस ब्लॉक केला अशें तेंचें म्हणणें आहा. तांकां जो एक्सेस दिवपाक जाय आसलो तो दिवना. दुसरें म्हणटा ते हांगा जी ट्रेडिशनल जी ड्रेन आहली नाला आहलो तो खंय तरी बंद केला अशें तेंचें म्हणणें आहा आनी तेणी एनक्रोच केला अशेंय म्हणणें आहा तेंचें. लोकांची मागणी आहा की जेन्ना एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड आनी जेन्ना कोण बरें ना तांकां एक एक्सेस आसता जेणे करून ती कार एम्बुलन्स तेंच्या दारा मेरेन पावपाक जाय. फाटल्यान नियरली 10 ते 12 घरां आहात आनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे स्टे. सो खंय तरी ही ट्रेडिशनल घरां आनी तांकां तो एक्सेस मेळचो अशी तेंची मागणी आहा. तेच्या खातीर तेणी मागला पंचायती कडेन तेंच्यान तांकां ऑक्युपन्सी जी आहा ती दिवची न्हू ज्या पर्यंत ते एक्सेस तांकां दिना ते पर्यंत. The main issue is the road. If the party and the people sit together at the one table and find a solution, then we have to see the further solution what we can the panchayat. The people main issue is the road and the blockage of the water. Remaining the encouragement we can ask with the legal department. But the first issue is the road and the drainage. जाता तेका आमकां एक्सेस जाय लोकां मेन मोठे एम्बुलन्स आनी पायप कितेंय जाल जाल्यार इमर्जन्सी ते मुखार आहा तो भाटकार दिवपाक रेडी आहा तांकां. हिंगा आहा तो मेन इशू तेंगेलो तो एक्सेस आहा ते तो सेटबॅक आहा ते एक्सेस दाखयता. हांगा जाय ते ओपन केलो तेणी कंपाउंड आहा तो तेगे ओपन करून लोकां एक्सेस सोडपाक हे तेणें आतां बिल्डींग बांदिला न्हू तें पर हेजी ना कांय. आमी सगळे कोणी भोंवले TCP भोंवले पंचायतीन येयले सेक्रेटरी कोण येताले सगळें सारकें आहा म्हणटाले कळना तुका. आमी आनी हिंगा आतां तांकां मेजर करून लायलें कांय सारना. हिंगा नल आहा पोर्चुगीज टायमाचो तोय तो तुका दाखयला तोय तेणें कितको हें केलो तो सारको आमगे धैर्य वयता. तेजे वयल्यान आतां बिल्डींग आहा आतां तुवें चोयलां कितें सारकें आनी कितें न्हू तें. आनी मेन थिंग आमगे एक्सेस तेणें बंद केला. तरी तो ताका ऑक्युपन्सी दिली आमकां आनी एक्सेस वयचाना आमकां ब्रिथींग. एक हँडिकॅप आहा आमकां मेडिकल इश्यू जाता केन्ना सेफ्टीक बताय खूंय सोडपाचें म्हाका खबर ना. आणि आता ऐकूया त्या बिल्डिंगेच्या धन्याचे म्हणणे. तो म्हणटा सगळे कितें कायदेशीर. हे बिल्डींग मुगेले तो 2018 जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें. जॉयंट इन्स्पेक्शनाचेर मोकडे पाथवे मागिल्ली कंप्लेनान. त्या कंप्लेनान एज पर दॅट हांवें ही पाथवे सोडल्या 1.5 मिटर सोडल्या आनी एज पर द प्लॅन ते बांदिला. आमी डिमार्केशन मागलेलें गव्हर्मेंटा कडेन. डिमार्केशनाच्या सगळे सरावंडिंग हातोर डिमार्केशनाचे. सो 1.5 मिटर जो मागिला तेजे कोर्टान बरोवन दिला पंचायतान बरोवन दिला 1.5 मिटर जो एक्सेस आहा ते दिला. आनी ते जाय जाल्यार तुका म्हज्या हेजेर वॉट्सॅपाचेर धाडून जाता ते पुरते. आनी हे जे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन पुरयला अशें म्हणटात तिगासून ड्रेन आहा मुगेले सानाड आहा कडेन. त्या सानाडाचेर एज पर दॅट म्हाका दिला सानाडाचेर. त्या सानाडाचेर कांय ना ते तशें हालत तशें केलां. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी. टेक ट्विस्टर 2023 ह्या नांवान शिरोड्या एक आंतर कॉलेज तांत्रीक कार्यावळ जाली. कॉलेजीच्या आवारांत विद्यार्थ्यांक तांत्रीक प्रतिभा दाखोवपाक मेळ्ळी. एनी टेक्नॉलॉजीस वेर्णाचो तेजस देसाय मुखेल सोयरो म्हूण हजर आसलो. पळयात. वेगवेगळ्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांक एकाच माचयेर एकठांय हाडप जंय तांकां थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वृत्ती रुजोवन गिन्यान आनी अभिनव विचारांक उर्बा दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत. Biggest event that RIT is hosting post pandemic, 3 years of gap. We had an alumni meet in the month of December, but this is an event where most of the students or rather is student oriented and by the students for the students. So a bigger event after a gap of 3 years. Such events are a platform for our students because usually you are just oriented with your classroom teaching or your sessions in the labs, and these are the platforms where you can showcase your technical skills. I started my career in 2005. Okay, the languages which I learned that time and now the languages which are being used are totally different. So did I stop learning? No. Every year, every 6 months, something new comes up. So if you are planning to join a software industry or make a career in software industry, there is no end to learning.
If you stop learning, your career will stop. Okay, so the languages, the syntax, or any new technology you can learn anytime. But what most important thing is your analytical, logical reasoning. This year we have a lot of participation for the Tech Festival 2023. This is our event known as Robo Soccer, where around 67 colleges participate with around 15 to 16 robots. And in the competition, they have to knock out each other. And among all the competition, this competition draws a lot of participation. And we have been organizing this event from last 7 to 8 years for the Tech Festival. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या बिझनेसांक बूस्ट दिवपा खातीर म्हण जीसीसीआयन आविन्या ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पणजेच्या कन्व्हेन्शन हॉलांत गोवा एन्सल नेटवर्कान ताचें आयोजन केल्लें. This Avinia, it was planned many months back, and the main objective of the Avinia as well as Goa Angel Network is to upscale the women of Goa as well as to handhold them to start the business. You all know how to do the business. I'm not here to teach you the business, but help you to scale up the businesses, existing businesses, and that is the whole reason to call the investors from different domains, from diverse backgrounds to help you and support in a big way. For me to be a part of this journey and investment journey here in India, it's pretty new to me. It started 2 years back. I'm into software, developing software and the last mile delivery software. I have a software development firm here in Goa. One of the biggest, I'd say. I'm employing over 160 people here, and my e-commerce operations are based out of US. 600 people in California with retail. Here I'm mostly investing in women-based organizations and especially with the veterinary sector, handicrafts, sustainable products, sustainable industries and software industries also. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन ल्हान भुरग्यां खातीर समर कॅम्प घडोवन हाडलो. ह्या समर कॅम्पांत भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. एक पंगड म्हणून एकठांय आसप आणि एक पंगड म्हणून काम करप हो ह्या कॅम्पाचो मुखेल हेत. मे 13 तारखे मेरेन हो कॅम्प आसतलो. And back again, the summer camp has begun today, and children have come here to enjoy. And I here introduced this summer camp as a summer camp, not as a coaching classes. Summer camp means children keep their books away, keep everything aside and come and have a lot of fun and learning. It's not only learning, they learn a leadership quality. They learn to share, they learn to be together as a team, work as a team. And this camp is a completely unique camp, not the way others do it. Don Bosco has a uniqueness in this camp. That's why it's called Don Bosco Summer Camp. And it is held in Don Bosco Oratory, Panjim. And we wish all the best to the youngsters to enjoy till May 13th. Will be the last day with trekking, hiking, picnics and a campfire. I prefer teaching the kids the basics
because basics, if they know the basics, then anybody can become a good basketball player. Basics are dribbling, passing and shooting. There's lots after that to learn, play the game. But if they are good in these things, then they will do a very good job. Right now we are having a summer camp for the kids, and these kids come from all the other schools which are around Panjim and even beyond Panjim. So we are happy to have all the kids here spending a lot of time and energy in something which is good for them, which is very, very good for them. They spend that energy instead of being on the mobiles and other things and TV. They spend their valuable time here very well. So I just request all the parents, whoever is left over, please bring your children here. It's not only basketball that we have here. We have all the games and also fun time to come in to Don Bosco and go the way for the summer camp. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. गोवा स्टार वुमन्स अवॉर्ड 2023 जे मे म्हयन्यांत जावपाचे आसा ताचो कर्टन रेजर बुधवारा 12 एप्रिलाक पणजे सचिवालयांत जालो. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट, गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि गोंय पंचायत संचालकाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार मुखेल सोयरी म्हण पल्लवी धेंपो आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. पळयात. Today marks the curtain raiser of the Goa Star Women Award 2023, organized by Rebuild India Trust and the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan in association with Directorate of Panchayats, Government of Goa. It is my great honor and privilege to extend our sincere thanks to our Honorable Chief Minister of Goa and Chief Patron, Dr. Pramod Sawant, and also for all the support rendered by Honorable Minister for Panchayati Raj, Shri Mohan Gudino. It gives me immense pleasure to be amidst all of you all for the precursor event of Goa Star Women's Award, which is scheduled in May 2023. I have in several forums always emphasized the fact that women's empowerment is the key to social and economic well-being. It is to the credit of both the central and the state government that in the past several decades there has been a concerned effort to promote gender equality by removing the traditional barriers that prevent women from access to maybe quality education, healthcare, employability. In recent years, the focus has been on unlocking the vast potential for entrepreneurship among women, and the result of these sustained efforts is evident to us. Today, women in our country have created a mark for themselves across all fields, and Goan women have been no exception. पहिले म्हणटाले महिला शक्ती म्हणजे मूल आणि चूल म्हणटाले, म्हणजे फॅमिली, महिला आणि फॅमिली, ताच्या भायर तिचे जगणे नाशिल्ले. पूण आज ती आपल्या घोवा बरोबर नाल्यार आपल्या फॅमिलीच्या खांदो खांदो लावन म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रांत ती हे सगळें करून आपल्या फॅमिलीच्या सगळ्या जाग्यार घालून ती खंय तरी बिझनेस करता, आपल्या प्रोफेशनल फुडें चल्ल्या. ते करून सुद्धा ती हाच्या भायर वचून ती सोशल फिल्डान पासून आज खूबशे काम करता. सोशल कितें तिची ऑब्लिगेशन्स आसा ती पूर्ण करता, आपले एम्बिशन नाल्यार आपले हॉबीज कितें आसा त्योय पूर्ण करता. सो म्हाका दिसता महिला शक्ती, आयची महिला शक्ती ही खरेंच अर्थान महिला शक्ती म्हणपाक येता. दुर्गाचो अवतार बी आमी कसो पळयता तशी इतली शक्ती खंयच्यान आसा ती आमकां एकदां प्रश्न पडटा. गोवा स्टार विमेन अवॉर्ड 2023 चे निमित्तान एक कर्टन रेजर म्हणून जे हांगा घडोवन हाडला, म्हाका खूब खुशी की तेणी बऱ्यांतले बरें काम केलां म्हणून. It gives me immense pleasure, and of course it is a proud privilege for me also, because I'm in a special program wherein normally we don't find such a program wherein especially कर्तबगार अशे जे महिला आसात तांकां अवॉर्ड दिवपाचे आणि तांकां मोटिवेट करपाचे, इन्स्पायर करपाचे. But I congratulate and compliment all those who are sitting on the dais and who are sitting across me, in the audience. तुमचे भितर जी शक्ती आसा पळय न्ही, you are not just individuals, you are an institute. Each one of you have done tremendous work. It's because of that you have been invited here.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. केरळ आणि मध्य प्रदेशात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. आयज गोंयांत गडगडा सयत पावस येवपाची शक्यताय आसा. 40 किलोमिटरांच्या वेगान नेटाचे वारें घोळू येता. प्रवास करप्यांक आनी दर्यांत वचप्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.